नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि उत्तराखंडातल्या रुद्रपूर हांगा वेंचणूक रॅलीत केले उलोवप आणि रोड शोत ते जाले वांटेकार. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश महेश सोनक आणि न्यायाधीश वाल्मिकी मिनेझिस हांणी स्मार्ट सिटीच्या कामाची प्रत्यक्षान पळोवणी करून घेतलो नियाळ. वास्कोचे काँग्रेस पक्षाचे आदले आमदार कार्लोस आल्मेदा हांणी भारतीय जनता पक्षात केलो प्रवेश. भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी तांकां दिलो भाजपात येवकार. आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय सिंग हांकां सर्वोच्च न्यायालयान आयज केलो जामीन मंजूर. फाटले 6 म्हयने सोरो घोटाळो आणि मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ते आशिल्ले कादयेत. आणि IPL क्रिकेट सर्तीत आयज सांजे 7:30 वरांचेर बेंगळुरूच्या KM चिन्नास्वामी स्टेडियमाचेर रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू आणि लखनौच्या सुपर जायंट्स पंगडा मदीं जातलो खेळ. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उत्तराखंडातल्या रुद्रपूर हांगा वेंचणूक रॅलीत उलोवप केले. तशेंच एका रोड शोतूय ते वांटेकार जाले. ह्या सुवातेवेल्यान भाजपाचे राज्यमंत्री अजय भट्ट वेंचणूक लढयतात, जाल्यार काँग्रेसी वतीन प्रकाश जोशी वेंचणूक लढयतात. उत्तराखंडात सगळ्या 5 लोकसभा सुवातां खातीर पयल्या पावण्यार 19 एप्रिलाक मतदान जातले. हे वेळार उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी काँग्रेसीचेर टिका केली. तिसरे खेपे जर भाजपा वेंचून आयलो जाल्यार देशात उजो लागतलो अशें काँग्रेसीच्या वडील फुडाऱ्यान म्हळां. ताचेर प्रधानमंत्र्यांनी टिका केली. और इंडी गठबंधन ने अपने इरादे दिखा दिए हैं. कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी. 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए. अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं. क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज वेंचणूक प्रचारा खातीर राजस्थानाच्या भोंवडेर आसात. लोकसभा वेंचणुके खातीर कोटपुतली हांगा जाल्ली प्रधानमंत्र्यांची राजस्थानांतली पयलीच ही भौशीक सभा आसा. जयपूर ग्रामीण लोकसभा मतदारसंघा खातीर राव राजेंद्र सिंग वेंचणूक लढयतात. राजस्थानांतली लोकसभा वेंचणूक 19 आनी 26 एप्रील अशा 2 पावंड्यार जातली. अरुणाचल प्रदेश हो भारताचो एक अभिन्न भाग आसा. ताचे नाव जरी बदलले तरी कांयच फरक पडचो ना अशें भारताचे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर हांणी म्हळां. अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है. पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा. तो ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता. और ये लद्दाख का विषय जो है, नहीं एक्टिविस्ट होते हैं. अब एक्टिविस्ट के अपने विचार होते हैं. आप सब जानते हैं कि हमारी सेना जो है वो सीमा पे अगर जो भी कोशिश हो सीमा में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन करने में हमारी सेना जो है वहां डिप्लॉय हो चुकी है. आम आदमी पक्षाची फुडारी आणि दिल्लीची मंत्री आतिशी हांणी आयज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत असो आरोप केला की येता त्या 2 म्हयन्यांत आपाचे आनीक 4 फुडाऱ्यांक अटक करपाची ईडीची येवजण आसा. या 4 फुडाऱ्यांमदी ती स्वता सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक आणि राघव चड्डा हांचो आस्पाव आसा. भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के टॉप 4 लीडर्स को गिरफ्तार करना काफी नहीं था. अब आने वाले समय में अगले बड़े 4 नेताओं को जेल में डाला जाएगा.
मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा, दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा। मुझे यह बताया गया कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे पर्सनल रेजिडेंस पे ईडी की रेड होगी। ना सिर्फ मेरे घर में ईडी की रेड होगी, मेरे रिश्तेदारों, मेरे परिवार वालों के घर में रेड होगी। उसके बाद हम सब लोगों को समन्स भेजे जाएंगे और समन्स के कुछ ही समय बाद हमें गिरफ्तार किया जाएगा। आम आदमी पक्षाची फुडारी आणि दिल्लीची मंत्री आतिशी हिने केल्ले आरोप फटीचे आसात अशे भाजपाचे फुडारी मनोज तिवारी आणि बासुरी स्वराज हांणी सांगले। आतिशी आनीक हेर फुडारी लेगीत ह्या सोरो घोटाळ्यांत घुसपल्ले आसात अशे अरविंद केजरीवाल हांणी घडये सक्तवसुली संचालनालयाक सांगला आसतले अशे आपल्याक दिसता अशे मनोज तिवारी हांणी सांगले। जब अरविंद केजरीवाल ने ही कह दिया कि इन दोनों की भी जांच होनी चाहिए तो उसके बाद कुछ बच नहीं जाता। इसमें बीजेपी क्या है? अरविंद केजरीवाल बीजेपी के तो नहीं है। उन्होंने आपका नाम लिया है आतिशी जी, और नाम लेने के पीछे जो मैं समझता हूं, अरविंद चाहते हैं उनकी पत्नी सीएम बने, आप चाहती हैं आप सीएम बने, सौरभ भारद्वाज चाहते हैं सौरभ बने। तो उन्होंने तो कह दिया कि अब हम जा रहे हैं तो तुम लोग भी अंदर आओ, जो बाहर रहेगा वो चलाएगा, क्योंकि जेल से सरकार तो नहीं चल सकती। माननीय मंत्री आतिशी जी के बयान से उनकी बौखलाहट और उनकी झुंझलाहट परिलक्षित होती हैं। दरअसल कल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जांच का रुख आतिशी जी और माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी की तरफ कर दिया है। तो अगर जांच की आंच उनके यहाँ जाती है या पहुंचती है तो इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। आतिशी जी मन घड़ंत आरोप लगा रही हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूं कि नाम उजागर करिए। भारतीय जनता पार्टी को माननीय मंत्री आतिशी जी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आप ये देखिए ये कैसा दोषारोपण कर रहे हैं। अब आतिशी जी जांच की आंच का रुख दुर्गेश पाठक जी और राघव चड्ढा जी की तरफ भी कर रही हैं। छत्तीसगड हांगा सुरक्षा दळाच्या जवानांकडल्यान जाल्ल्या एका फारपेटात 9 माओवाद्यांक मरण आयले। केंद्रीय रिझर्व्ह पोलीस दळ, कोब्रा बटालियन, जिल्हो रिझर्व्ह गार्ड आणि स्पेशल टास्क फोर्स हांच्या संयुक्त दळाची बिजापूर जिल्ह्यातल्या गंगालूर वाठारात सोद मोहीम सुरू असताना ही फारपेट झाली। या फारपेटी उपरांत सुरक्षा दळाच्या जवानांनी 9 माओवाद्यांच्यो कुडी ताब्यात घेतल्यो। घटना सुवातेचेर एक लायट मिशन गन, LMG, एक बॅरल ग्रेनेड लॉन्चर, BGAL आणि हेर हत्यारां आणि दारुगोळो जप्त केलो। अजून मेरेन सोद मोहीम चालू आसा। भारतीय जनता पक्षान ओडिशा लोकसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारांच्या नावाची वळेरी जारी केली। हातूंत 112 उमेदवारांच्या नावांचो आस्पाव आसा। पदमपूर लोकसभा सुवाते खातीर गोवर्धन भुयेल वेंचणूक लढयतात, जाल्यार बिजेपूर सुवाते खातीर सनत कुमार गर्तिया, बारगड सुवाते खातीर अश्विनी कुमार सारंगी, भटली सुवाते खातीर इरासीस आचार्य, जाल्यार ब्रजराजनगर मतदारसंघा खातीर सुरेश पुजारी वेंचणूक लढयतले। काँग्रेस पक्षान लोकसभा वेंचणुके खातीर आनीक 2 उमेदवारांची नावां जाहीर केली। पक्षाचे अभय काशीनाथ पाटील हे अकोला सावन, जाल्यार सुश्री कादियाम काव्या ही तेलंगणाच्या वारंगल मतदारसंघातल्यान वेंचणूक लढयतली। आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव। 18 वर्सां जालीं सान भुरगें ना, नवें अजुनूय कच्चें ना। मानात वा मानू नाकात, कितें तरी व्हड करपाची आसा संद बरी, देशाचो फुडार घडोवपाची हीच तयारी खरी। जन्मा सावन आतां मेरेन म्हज्या मायभूंयचो हांव लाडको। आयज म्हज्या देशान साद म्हाका घालो। आयज चल्ल्यात फुडें मारून पावला आमी, देशाचें भाग्य बदलपाची दितात आमी हमी। जातलो देश महान जेन्ना करतले आमी मतदान। ही जीण हें तनमन सगळें अर्पण तुका। आयज म्हज्या देशान साद घाल्या म्हाका। ठाम विचार आसात कितें तरी करपाचें, अशेंच आसात पोलादी म्हज्या देशाचे इरादे।
आयज सल्ल्यात फुडें मारून पावलां आमी देशाचे भाग्य बदलपाची दितात आमी हमी. जातलो देश म्हान जेन्ना करतले आमी मतदान. कितें म्हजें कितें तुजें सगळें तर तुजेच खातीर. आयज म्हज्या देशान साद घाल्या म्हाका. घेवन इश्टाचो सोपूत बदलूंक भाग्य देशाचें सल्ल्यात आमी फुडें. काश्मीर ते कन्याकुमारी सगळेंच आमचें ना कोणी परकी. आमी हांगा सगळेच देशप्रेमी, कोणूच आमकां आड येवचें न्ही. होच आवाज होच अधिकार, स्वातंत्र्याचो होच इनाम, लोकशायेचो पयलो संस्कार हो संस्कार हो संस्कार. इश्टागतीचो घेवन सोपूत दितले आमचो पयलो वोट आमी देशा खातीर. पयले फावट दिता वोट? हय सर. वो राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं. उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं? बोल, लगेंगे ना? 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा लेगा. बस बुला महाराज को इसी समय, बदल दे समय के धारा को, जीत ले बाजी. रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर. डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर. अरे भाई पता है भूख लगी है. 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना. मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं. कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था. सिर्फ मैसेज काफी नहीं है. आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए. बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है. सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. लोकसभेच्या वेंचणुकेक सध्या नेट आयला. उत्तर गोंयच्यान भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार श्रीपाद नायक जाल्यार रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या वतीन मनोज परब हे वेंचणूक लढयतात. जाल्यार काँग्रेस पक्षान आपलो उमेदवार जाहीर करूंक ना. उत्तर गोंयान 5.78 लाख मतदार आसात. मेच्या 7 तारखेक लोकसभा वेंचणुके खातीर मतदान जातले. उत्तर गोंयांत बेरोजगारी, मायनिंग अश्यो साबार समस्या आसात. ह्या विशयांचेर मतदारांनी आपली मतां उक्तायल्यात. माझे नाव देविदास प्रभुगांवकर आनी हांव पिळगांव रावतां. हांव प्रायवेट सर्वीस करता, तसोच हांव एक फार्मर सुद्दां. आतां आमचे लोकसभा इलेक्शन जावपाचें आसा आनी इतकी वर्सां आतां आमी आमचो एक कॅन्डिडेट, आमचो श्रीपाद भाऊ कॅन्डिडेट आसा. तेणी एक आयुश्य हितून तेणी एक धारगळे तेणी एक बरें व्हडलें हॉस्पिटल हाडलें. आनी पण आमचे आतां जितके हेल्थ सेंटर आसा, पिळगांव आमचे हेल्थ सेंटर आसा आनी हांव आयुर्वेदीकूच प्रिफर करता. हांव म्हाज्या आईक सुद्दां घेवन आयुर्वेदीक हेल्थ सेंटरान वयता आमच्या. तर एक गेली 4-5 म्हयने जाले हांव पळयता की आयुष मंत्रालयाची ओपीडी आसा पळय तेंची, तितून ते म्हणटा ओपीडीन वखदांच मेळना म्हणटा. मागीर हांव करता तांकां सांगता तूं मातशें म्हाका प्रिस्क्रिप्शन बरोवन दी, हांव भायर मार्केटान वयता आनी ती वखदां विकती घेता. हांव रिक्वेस्ट करता की आतां फुडें जो आमचो MP जातलो आनी फुडें मिनिस्टर जावंक शकता, तेज्या कडेन की बाबा ह्या गोश्टी कडेन मातसो प्रामुख्यान लक्ष दिया. कित्याक आमकां तुमच्या कडसून व्हडले कांय एक्सपेक्टेशन नासतात. आमकां जाय कितें फक्त आरोग्य, हेल्थ, म्हणजे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कितें आसा थंय तुमी आमकां बरे फॅसिलिटी दिवपाक जाय. मागीर तुमी वॉटर सप्लाय ते तुमी बरें दिवपाक जाय. इलेक्ट्रिसिटी बरी 24 आवर्स तुमी इलेक्ट्रिसिटी दिवपाक जाय. आनी एज्युकेशन हितून तुमी आमकां सगळ्यांक मदत करपाक जाय. हे तुमचे कडेन आमचे सारखे एक सादे मागणे आसता. माझे नाव संदीप रामचंद्र पिळगांवकर, रावता पिळगांव. लोकसभा निवडणुकीचेर जर सांगतलो जाल्यार आमच्या गोंयांत 2 MP आसा, नॉर्थ एक आनी सावथ एक. तर गेली 10 वर्सांक जर पळयलें आमी जाल्यार आमचे MP जे आसा ते आमचे मुद्दे लोकसभेन मांडटा आसतना आमकां दिसनात. हे कित्याक लागून दिसना हो प्रश्न व्हडलो आसा. कारण व्हडले इश्यू आसा आमचे, जे इश्यूज म्हादय सारके, मायनींग सारके, हे इश्यू आमकां खरे एक्चुअल
कळपाक जाय आसलें आनी तें मांडपाक जाय आसलें. ते आतां प्रेशर हाडटा हें हाडटा तो प्रश्न वेगळो आसा. एक रुलिंगान आसा आनी दुसरो आहा तो ऑपोजिशन आसा. तरी सुद्दां ऑपोजिशन आसा तो सुद्दां मांडपाक तयार ना. बिचोली तालुक्यान क्रिकेट किंवा फुटबॉल प्लेयर फेमस आसले, तांकां तशी उर्बा मेळोंक ना, तशें ग्रावंड मेळोंक ना. ग्रावंडाची व्हडली समस्या आसा ती अजून पर्यंत तेंच्यांनी सॉल्व करूंक ना. दुसरो प्रश्न आसा, बरे नाटककार आसात, संगीतकार आसात, अशें आहा. तरी आसतना थंयसर आमकां एक ऑडिटोरियम किंवा रवींद्र भवन नाल्यार कला अकादमी अशा सारखे आमकां हे प्रोजेक्ट जाय आसले, ते बीन अजून सॉल्व जावंक ना. हेच्या फुडें जर निवडून येयले जाल्यार तेंच्यांनी हो मुद्दो मांडचो आनी हे हांगासर प्रोजेक्ट हाडचे. तिसरी गजाल एकूच आसा की इंडस्ट्रीज. बिचोली तालुका व्हडलो आसा पूण इंडस्ट्रीज हांगासर कांयच ना, जाका लागून जॉबाक खूब प्रॉब्लम जाता. एम्प्लॉईज आहा पळय, चडशे भुरगे शिकलेले आहा तांकां ते बेकार आसात आनी तो प्रोजेक्ट हाडपाचो काम एमपीनीच करपाचें अशें आमची इच्छा आसा. गोवा म्हटल्यार ल्हान आसा, सामको ल्हान. म्हणजे आमी 110 किलोमिटरचो गोवा आसा. त्या खातीर गोंयच्या खासदारान सातत्यान लोकां मदीं येवप ही गरज आसता. पण आमी कितें पळयतात की आयज निवडणुका जाल्यो की खासदार येता म्हणसर म्हणजे ताका फुडल्या 5 वर्सां लागता किंवा मदीं खंय तरी येवन वयता. त्या खातीर तेंच्यांनी सगळ्या लोकांक विश्वासान घेवच्या खातीर, मोठमोठे प्रकल्प हाडुच्या खातीर तेंच्यांनी येवप ही काळाची गरज आसता. देश पातळीचेर ज्यो वेकन्सीज तयार जाता तितून गोंयच्या जास्तीत जास्त भुरग्यांक, म्हणजे ते पोस्ट आसतलो, मिलिटरीन आसतले किंवा अन्य अशे जे एअरपोर्ट आसतले, अशा अन्य ठिकाणी तांकां आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवप हे खासदाराचें खरें कर्तव्य आसता. आनी येणाऱ्या खासदारान ह्यो गोश्टी सातत्यान करूंक जाय, जेणे करून आमचो गोवा बेरोजगारी जी आसा ती नश्ट जातली. म्हजें नांव सुशांत पेडणेकर. आयज जी नॉर्थ गोवा आसा पळय, ही नॉर्थ गोवा फूल बीजेपीन कवर केल्ली आसा. सगळे एमएलए आसा ते बीजेपीचे आसा. तेन्ना ताका निवडून येवपाक ही सामकें एक सादी गोश्ट आसा निवडून येवपाक, कित्याक सगळे जाण एमएलए असल्या कारणान तो निवडून इजी येतलो. पुणून आतां तरी तेणें ते हे 5 वर्सां तेजी गेलीच, हे 6व्या वर्सा तेणें आपूण परत रावला. तेन्ना ह्या वर्सा तरी तेणें ती 5 वर्सां त्रुटी भरून काडप हे गरजेचें आसा. आयज ह्या 5 वर्सान ह्या एका वर्सान हे आतां मेळटले ते 5 वर्सान जर तेणें काम करीत न्हू जाल्यार ते 6 वर्सां तेणें कांयच करूंक ना पळय, ते लोकांनी विसरूंक जाय. इतलें ताका काम करपाची गरज आसा ह्या 5 वर्सां कामाक. सध्या नॉर्थ गोवाचे इलेक्शन आसा आनी ताचे जे वारें आसा ते सगळे कडेन व्हांवत आसा. आमी नॉर्थ गोवान आसा. नॉर्थ गोवान बीजेपीन आपलो जो पयलींचो कॅन्डिडेट 5 फावटी जो निवडून आयला ह्या मतदारसंघान नॉर्थ गोवाच्या, ताका रिप्लेस केल्लो आसा. आनी तशेंच रेव्होल्युशनरी गोवानाचो मनोज परब त्याच्या अगेन्स्ट रावल्लो आसा. तशेंच काँग्रेसीचे कांयच ठरना अजून, येदी व्हडली पार्टी, पूण अजून पर्यंत कांयच तांचो कॅन्डिडेट हांगा ठरूंक ना. तांचो केन्ना कॅन्डिडेट ठरतलो हें सांगूंक शकना. पूण ह्या नॉर्थ गोवान खुबश्यो समस्या आसा. मायनिंगेच्यो आसल्या, आतां परत मायनिंग सुरू जायत आसा बारीक बारीक. आनी तशेंच बाकीचे डेव्हलपमेंट वर्काचे कामां आसा ती करपाक जाय अशें लोकांचें मत आसलें. बीजेपीक हांगा एक स्ट्रॉंग असो भक्कम असो पांयो आसा बीजेपीचो, आनी हांगा बीजेपीक येवंक शकता अशें जे टेम्पररी आसा, म्हणजे लोकांचें जें म्हणणें आसा ताज्या वरसून कळटा. नॉर्थ गोवाच्यान DD न्यूजा खातीर महेश. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश महेश सोनक आणि न्यायाधीश वाल्मिकी मेनेझीस हांणी स्मार्ट सिटीच्या कामाची प्रत्यक्षान पळोवणी करून नियाळ घेतलो. तशेंच ह्या वेळार पणजेकारांनी आपल्यो कागाळी तांच्या मुखार मांडल्यो. ह्या वेळार स्मार्ट सिटीचे MD संजीत रॉड्रिगीस हाजीर आशिल्ले. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून धुल्लो प्रदूषण जायत आशिल्ल्यान ताचो परिणाम पणजेकारांच्या भलायकेचेर जावपाक लागला. तशेंच वचत थंय रस्ते खणून दवरिल्ल्यान लोकांच्या वेवसायाचेर परिणाम जाता अशी कागाळ याचिकेत केल्ली. सुमार सांजे 5 वरांचेर पळोवणेक सुरवात जाली. ह्या पळोवणे वेळार गोंयचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम, याचिकादार पियुष पंचाल, व्यावसायिक मनोज काकुलो आणि थळावे लोक हाजीर आशिल्ले. भारतीय जनता पक्षाची दक्षिण गोंयची उमेदवार श्रीमती पल्लवी धेंपो हांणी मडकय मतदारसंघात आपल्या प्रचाराक सुरवात केली. नागेशी देवाचे दर्शन घेतल्या उपरांत तांणी बांदोडेच्या श्री महालक्ष्मी आणि उपरांत मडकयच्या नवदुर्गेचे दर्शन घेतले. ह्या वेळार तांच्या वांगडा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत,
मडकईचे आमदार सुदीन ढवळीकर, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर, मडगावचे आमदार दिगंबर कामत तसेच आदले राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर हाजीर आशिल्ले. हे वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले की हो मेळावो भारतीय जनता पक्षाचो आनी मोगोच्या कार्यकर्त्यांचो संयुक्त मेळावो आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या फुडारपणाखाला देशाची चौफेर उदरगत जाला तेन्ना भाजपाच्या उमेदवारांक वेचून हाडून मोदी सरकाराचे हात बळकट करचे असो उलो तांणी ह्या वेळार मारलो. कॅन्डिडेट महिला पल्लवी डेंपो हांच्या बरोबर तुजी ओळख जावची, हांच्या बरोबर ती तुका मेळची, कारण सातत्यान ताच्याच खातीर हांच्या बैठकीचे आयोजन आशिल्ले. मताच्या बाबतीत आमकां दुबाव ना, परत एकदा सांगता, जेन्ना आमचो विश्वास सुदीन बाबाचेर आसा आणि सुदीन बाबाचो विश्वास तुमचेर आसा आणि ते खरें म्हणजे महत्वाचें आसा. आणि हे सगळें सांगता आसतना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात देशात आणि राज्यात ज्या पद्धतीची प्रगती जाल्या, ज्या पद्धतीचो डेव्हलपमेंट जाला, होय तुमच्या मुखार दवरपाक जाय आशिल्लो. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसतलो, ह्युमन डेव्हलपमेंट आसतलो, होय त्या निमित्तान तुमकां कळचो. हांवें इतल्याच खातीर सांगता कारण ही NDAची सभा आसा. नॅशनल डेमोक्रेटिक अलायन्स या पार्टीची म्हणजे MGP पार्टी आमच्या नॅशनल डेमोक्रेटिक अलायन्सचो एक घटक आसा आणि ताकाच लागून आमच्या जॉईंटली उमेदवार भारतीय जनता पार्टीची बाय पल्लवी डेंपो आसा. वीज खात्याचे मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी हे वेळार आपले मत उक्तायले आणि दक्षिण गोंयची भाजपा उमेदवार श्रीमती पल्लवी डेंपो हांकां भरघोस मतांनी वेचून दिवचे असो उलो मारलो. ही निवडणूक जशे ह्या हातून आमी सदांच पयले आयल्या, चित्ररथ स्पर्धेत पयले आयल्या, आमचे प्रत्येक गोष्टी आनीकूय 2-3 हातून आमची गोष्टी पयले आयल्या, वेशभूषा स्पर्धेतूय आमकां प्रायज मेळ्ळ्या. तशे फर्स्ट प्रायज ह्या MP इलेक्शनाक हायेस्ट मतदान जावपाकूच जाय आणि त्या शिवाय 80% मतदान जे जाता तातूंतले कमीत कमी 80% मतां भारतीय जनता पक्षाचे जे उमेदवार आमी दवरल्या त्यो बाय पल्लवी डेंपो तांकां मेळपाक जाय. आणि हे ध्येय आणि धोरण मुखार दवरून फुडल्या जवळ 1.5 म्हयनो आमकां काम करपाची आवश्यकता आसा. वास्कोचे काँग्रेस पक्षाचे आदले आमदार काल्लूस आल्मेदा हांणी भारतीय जनता पक्षान प्रवेश केला. हे वेळार भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी तांकां भाजपात येवकार दिलो. ह्या वेळार आमदार मोविन गुदिनो, आमदार दाजी साळकार, पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोंयांत काँग्रेस नेतृत्वहीन जाल्ल्या कारणान तांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते पक्ष सोडून वतात अशें हे वेळार उलयतना राज्यसभा खासदार आणि भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगले. उत्तर गोंयांतल्यान उण्यात उणे 1 लाख आणि दक्षिण गोंयांतल्यान 50,000 परस चड मतांची आघाडी घेवन भाजपाचे उमेदवार जैतिवंत जातले अशी आस्त तांणी हे वेळार उक्तायली. विविध तांचो वास्कोचो ब्लॉक प्रेसिडेंट जो आसा त्यांनी रिजिग्नेशन दिल्लें आसा. आज तो कामा निमित्तान पावना पण तो सुद्धा भारतीय जनता पार्टीन ताचो प्रवेश जातलो. काल वेळ्ळी हांगासरूय भारतीय जनता पार्टीन कांय जाणांनी प्रवेश केलो. येणाऱ्या दिसांनी बाणावली आसतली, नुवें आसतली, अशा वेगवेगळ्या भागा भितर मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते पार्टी कडेन आकर्शीत जायत आसात, येत आसात. कारण सगळ्यांक खबर आसा ह्या देशाचें खंबीर अशें नेतृत्व ज्यांच्या मार्गदर्शनाचेर आनी ज्यांच्या लिडरशिपीचेर भारतीय जनता पार्टी फुडें वचत आसा. आनी हें सगळें करता आसतना आमचें एक स्वप्न आसा भारत देशाचें विकसीत भारत स्वप्न. हें स्वप्न समोर दवरून भारतीय जनता पार्टी काम करता. आमचे नरेंद्र मोदी ते काम करतात. आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय सिंग हांकां सर्वोच्च न्यायालयान आयज जामीन मंजूर केला. सोरो घोटाळो आनी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ते फाटले 6 म्हयने कादयेत आशिल्ले. संजय सिंग हांकां जामीन दिला हाचो अर्थ असो न्हय की दुसऱ्या आरोपींक जामीन दिवपाक हे उदाहरण आसतले अशें जामीन दितना सर्वोच्च न्यायालयान स्पश्ट केला. संजय सिंग हांकां राजकीय घडामोडींत वांटो घेवपाक मेळटलो अशें सर्वोच्च न्यायालयान आपल्या आदेशात फुडें म्हळें. इतले मजगतीं भाजप म्हणयारे शेहनाज पुनावाला हांणी सांगले की सर्वोच्च न्यायालयान खासदार संजय सिंग हांकां जामीन दिल्ल्या कारणान ईडी निपक्षपणान काम करता हें सिद्ध जालां. ईडीन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाक विरोध करूंक ना हें पुनावाला हांणी सांगून अरविंद केजरीवाल
आणि आपल्या मुख्यमंत्री पदाचो राजीनामा दिवचो अशी मागणी केली। इस बेल को अपोज नहीं किया, इसका मतलब आज के बाद आम आदमी पार्टी के पास ये कतई अधिकार नहीं है कहने का कि ईडी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है। तो आज एक बात तो स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी का एक तर्क कि ईडी विंडिक्टिव कार्रवाई कर रही है वो खारिज हो गया। आपको बेल केजरीवाल जी नहीं मिल रही है, जेल में रहते हुए ही चलाऊंगा। आपको आपके 62 विधायकों पर भरोसा नहीं, आपको आता खबरापत्रात घेऊया आणि एक लहानसोच विसव। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। विसवा उपरांत येवकार आणि आता खबर खेळात। IPL क्रिकेट सर्तीत आयज बेंगळुरूच्या KM चिन्नास्वामी स्टेडियमाचेर रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू हांचो खेळ लखनौच्या सुपर जायंट्स पंगडा आड जातलो। हो खेळ सांजे 7:30 वरांचेर सुरू जातलो। मजगती काल मुंबईत वानखेडे स्टेडियमाचेर जाल्ल्या खेळात राजस्थान रॉयल्सान मुंबई इंडियन्साचेर 6 विकेटींनी जैत जोडले। मुंबई सेगीत तिसरी मॅच हारल्या। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.2°C आणि उण्यांत उणें तापमान 24.8°C इतलें नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उत्तराखंडातल्या रुद्रपूर हांगा वेंचणूक रॅलीत केले उलोवप आणि एका रोड शोतूय ते जाले वांटेकार। उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश महेश सोनक आणि न्यायाधीश वाल्मिकी मिनेझीस हांणी स्मार्ट सिटीच्या कामाची प्रत्यक्षान पळोवणी करून घेतलो नियाळ। वास्कोचे काँग्रेस पक्षाचे आदले आमदार काल्लूस आल्मेदा हांणी भारतीय जनता पक्षान केलो प्रवेश। भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी दिलो तांकां येवकार। आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय सिंग हांकां सर्वोच्च न्यायालयान आयज केलो जामीन मंजूर। फाटले 6 म्हयने सोरो घोटाळो आणि मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ते आशिल्ले कादयेत। आणि IPL क्रिकेट सर्तीत आयज सांजे 7:30 वरांचेर बेंगळुरूच्या KM चिन्नास्वामी स्टेडियमाचेर रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू आणि लखनौच्या सुपर जायंट्स पंगडा मदीं जातलो खेळ। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, X हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात। तो मेरेन नमस्कार।